सांब पावलान घालातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोव चड आजाप पावतां. दुसरीच म्हणले सुवार्ता आसा म्हणून न्हय, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करन आसात. पूण आमीच जावं वा सर्गींतावन आयलोलो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं. येदोळूच सांगला तेच बरे परत्यान हांव तुमकां सांगतां. तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत आसों तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनीक हांव मनशांक मानवंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशांतावन उपजाल्ली न्हय म्हूण तुमी समजा जाय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतावन मेळ्ळी न्हय, कोणेय म्हाका ती शिकयली न्हय. बागार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. हाल्लेलुया. प्रामाणीक मनशाचे जमातेंत लोकांचे सभेंत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतां. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्थी तांचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. ताच्या हातांची कृत्यां परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. ससनाच्या ससनाक थारायलेले, सतान आनी प्रामाणीकपणान घडलेले. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. आपले परजेक ताणें सोडवून धाडली. आपलो करार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचें मूळ. तिचे प्रमाणे जी येतात ती शाणी. ताची स्तुती तकता सदां सर्वथा. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्रे, सासणेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो
तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडटलोय. पूण तो आपले सवाल सामामून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागयले, ताका मारन घाई केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलताच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियागार ताचे सरशेन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करशिताय तें फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगां भितर चोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली. ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.